मोपा विमानतळाचे काम करपी कंपनीकडे पेडणेचो आमदार मंत्री बाबूचो सेटलमेंट जालो। जीएमआर कंपनीन पेडणेकारांक रोजगार आनी कामा धंद्याक फटयले म्हूण बाबून शेनवारात 200 लोकांक घेवन मोपा काम बंद उडयले। रोखडेच 3 दिसां भितर पंचाक घेवन आपणेच सुरू केले। काँग्रेस म्हणटा बाबूचे स्टंट, सुदिनाकूय दिसता बाबून केला ते सारखे न्ही। मोपा विमानतळाचे काम चलताले ते मार नेटान बंद उडोवपी पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आजगावकारान 2 दिसां भितर कामाचे आशिल्ले तशे परत उक्तावण केले। 200 लोकांक घेवन बाबून मोपा वचून काम बंद उडयल्ले। थळाव्यांक रोजगार ना, काम चलता थंय सायटीर थळाव्यांची मशिनरी ट्रक चलनात म्हूण बाबून आवाज चडयल्लो। 2 दिसां भितर कंपनी कडेन सेटलमेंट। थळाव्यांक रोजगाराचो कंपनीन एग्रीमेंट करचो म्हूण बाबू मागतालो। मात 3 दिसां भितर तो कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या उतराचेर विश्वास दवरून काम आशिल्ले तशें सुरू करूंक तयार जालो। कंपनी उतराक नेगार गेल्यार खंय आंदोलन। दर 15-20 दिसांनी खंय तो कामाचो रिव्ह्यू घेतलो। आनी ताणें सांगला पयले प्रिफरन्स म्हणटे आमचे लोकल लोकांक मेळटले। जे लँड लुजर आहा तांकां पयले आमी प्रिफरन्स दितले। तशेंच विलेज वायज जे आहात लागीं तांकां दुसरे प्रिफरन्स आनी तशेंच पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक दुसरे प्रिफरन्स दितले आनी मागीर गोंयचे पळयतलो खंय मेळना। हें ताणें उतर दिलें, तें उतर आमी एक्सेप्ट केल्लें आहा। तेजेर विश्वास दवरलेलो आहा, विश्वासघात केलो परते आमी उबे रावतले। आनी तेजे उतराक आमी भरोसा दवरला की गोंयकाराक तो पयलो फसोवपाना म्हणून, आनी फसयतालो तेजें मागीर रिएक्शन दुसरें जातलें। हो विश्वास दवरला आनी आमी तेजें एअरपोर्टाचें काम चालू करपाक आमी मान्यता दिली। काँग्रेस म्हणटा बाबू खंय राजकीय स्टंट करता। प्रोटोकॉल धड्यार मारून केल्ली स्टंटबाजी मोगोचो फुडारी पीडब्ल्यूडी मंत्री आनी त्रिमंत्री समितीचो ज्येष्ठ मंत्री सुदिनाकूय बाबूचे वागणे मानवल्ले ना। नाही, मी हे आमच्या माननीय मंत्री जे आहेत ते त्यांच्याकडे बोलेन, कारण काहीतरी गोष्टी जेव्हा मंत्री असतो तेव्हा काहीतरी गोष्टी बसून ऑफिसमध्ये बसून चीफ सेक्रेटरी आहेत, त्यानंतर फायनान्स सेक्रेटरी आहेत, कन्सर्न एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचे सेक्रेटरी आहेत, आमचे एअर एव्हिएशनचे सेक्रेटरी आहेत, त्यांच्याकडे बसून हा प्रश्न सुटवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। येत्या आठवड्यात नक्कीच आम्ही जेव्हा 3 मंत्री कॅबिनेट कमिटी बसणार त्याच्यावर सुतोवाच करू आणि त्यांना पण आम्ही घेऊन त्यांना पण कसं पुढे जायचं हे पण आम्ही त्यांना घेऊन ठरवू। कंपनीचे नाक दाबून तोंड उघडपाची ब्लॅकमेलिंग चल्ल्या। जीएमआरान सेटलमेंट केल्ल्यान सध्या बाबू थंड। मात कंपनीन दिल्ले उतर घुडायल्यार खंय मोपा विमानतळाचे काम परत बंद। स्टुडंटा खातीर विनोद मेथर। कुंकळे पाजरकणी बायपास जावन घरा वचत जाल्यार थंयच्या लोकांचेर कलकल आयला। आमदार क्लाफास लोकांबरोबर रावला। पीडब्ल्यूडीन सर्वे करून लोकांची बाजू आयकून घेवची आनी उपरांतूच खंय प्लान करचो। रस्त्याचे राजकारण करून आमदारांक कडेक ओडोव नाकात म्हूण क्लाफास विजयाचेरूय बेजारला। हे पयलीं त्या रस्त्याचे रुंदीकरण जाल्लें, उपरांत लोकांनी कायदेशीर घरां बांदल्यात। आता बायपासाक लागून घरा वचत म्हूण लोकांक भंय। आता हो ऑलरेडी आमगेलो मेन हायवे एक्वायर करून थिंगा डेमेकेशन फातर गायलो कडेन आहाय। आता एक चिंतून येयला जाता गव्हर्मेंटा आनी वाडोवचें म्हूण, आनी हेजे पयलीं आमकां लायसन्स दिलें आनी घर काडलो, आमी लिगली घर काडलें। ओके, आतां तुमगे डिसिजन जाला आनी 40 मिटर मागीर आमगे घरा काय हें कितें जातलें, फेट जातालो। त्या पासत आमी सगळे अब्यूज आहाय आनी कांय ना। आमकां सारको फॅक्ट कळूं जाय। आनी मिस्टर क्लेफातो विल tell us what is the fact, and we should have a peace of mind so that we can rest nicely. We want to know where the road is going to go, right? Because all different plans are being, and our house is on the main road, so we wanted to know whether our houses are going to be encroached. That's what we want to know. What MLA MLA has given us full support that he is going to tell us exactly where the plan is coming. आमदार म्हणटा तो लोकांबरोबर,
आमदाराक कडेक धरून कितेंच करूं नाकात. सो हांवें सगळे म्हगेली ऑब्जेक्शनां लोकां वाटेन हांव रावलां, सगळ्यांक दिलां, हांकां हावजां दिलां, येता एसेंब्ली आसता जाणा, आनी हांव फुल्ली विथ पीपल. आनी हें लोकां वचून आसतना हें म्हजेर आनी थिंगा सीएमान पासून ताका म्हळें जोकी म्हणजे तूं इलेक्शना तयारी लागोल काय म्हूण. सो हे इट इज पॉलिटिकल, हें लोकांक कळना. आमगे लोकां म्हणजे तो थिंग वता, सो ते तो MLA मिनिस्टर आसा तेणें केला त्या दोळान, आतां हो ना त्या दोळान तेंक घेवन वयता. सो हांव हेजे म्हणा विजय ही इज तेगे गूड तेगे रिलेशन आसा. सो हेज मीन्स MLA बायपास कोना काय, जे MLA काम आसा ते MLA कोतलो. सो म्हाका हिंग रायट आसा, लोकांगे व्यू लोकांगे प्रश्न हें करपाक म्हाका रायट आसा. सो आज म्हाका लेटर येयलें, पोल लेटर धाडलें फ्रॉम नॅशनल हायवे PWD. सो आज हांवें तांकां ऑफिसान आपयलें, म्हाका लोकांक आपोवपाक जाय, जो स्पेशली पांजरपळी लोकांक तांकां कळपाक जाय. सो एज ए MLA हांवें कितें एक्शन घेतलें तें आनी लोकांक तेंच्या मदीं सांगिलां आनी हांवें तांकां सांगिलां. आनी आज हांवें एक नोट मारता PC प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक, जे कन्सल्टंट जो डेमोक्रेट कोतले ते 3 हे म्हाका प्रेजेंटेशन जाय म्हूण थोड्या हॉलां प्रेजेंटेशन घेतलो. लोकांक सगळें आपोवन म्हणजे लोकांक खंयचोच वेळ आमकां जाय ते खंयच्यान बायपास करपाक जाय तो ते हांव विचारतलो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.